नमस्कार. आम्ही सध्या म्हापसा या शहरात थेट आम्ही सध्या ज्या जागेवर उभे आहात तो जागो म्हणजे म्हापसा म्युन्सिपाल्टी हा पळय त्याच्या सारखे समोर आम्ही सध्या रावलेले आहात. हांगासर सध्या परिस्थिती अशी झाली आहे की थेट माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता. हांगासर इतले उदक भरलेले आहा. कमीत कमी 2 ते 3 वरांचो पावस पडलो आणि ह्या 2-3 वरांच्या पावसात जे इतले उदक हांगासर भरलेले की पूर्ण जो रस्तो हा पळय तो उदकान बुडलेलो आहा. थेट एक सांगपाचो म्हणजे हांगर मेन इश्यू जो जाल्लो आहा पळय जे हांगासर कंपाऊंड आहा त्या कंपाऊंडाच्या कुशीक एक व्हाळ आहा पूण तो व्हाळ सध्या पूर्णपणे चोकअप जाल्ल्या कारणान हे पूर्ण जे उदक आहा पळय ते पूर्ण रस्त्यार येयलेले आहा. त्याच प्रमाणे थेट माझ्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक व्हाळो आहा. तो व्हाळो जो आहा पळय तो उदकान पूर्णपणे बुडलेलो आहा. तो सध्या व्हाळो म्हणजे व्हाळो दिसना आणि इतली डेंजर परिस्थिती जाल्ली आहा की त्या व्हाळ्यान सगळे जे लोक वयतात आणि त्या व्हाळ्या खातीर सगळ्यांच्यो गाडयो तुका केन्नाय कितें दुर्घटना जावंक शकता. इतली वायट परिस्थिती सध्या हे म्हापसा शहरान जाल्ली आहा. अशें दिसण्याक येता की खंयची जी कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आहा त्या ऑथॉरिटीचेर लक्ष सध्या ना. पुराय म्हापशान सध्या मेरेन पळयत जाल्यार ह्या 2-3 वरांच्या पावसान सगळ्या हेर वाठारांत जे म्हापसाची इतली एंटायर एरिया आहा त्या खंय खंय ठिकाणी सध्या उदक पूर्णपणे भरलेलें आहा. मॅडम कितें जालां सध्या हांगासर? न्हू मार्केटा भायर सगळो खड्डो पडला आनी तितून गाडी येवन वचोन आमची बेनावणी हांगा मोडटा. केदो व्हडलो पडला तो पळय हांगा. पूण अशें व्हडलो पडला तो म्युन्सिपाल्टीचो खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तो लक्ष ना. पळयता ना तेंच्यांनी पळोवंक ना आसतलो. आतां आमी पळयलां कमीत कमी 2-3 वरांचो पावस हो पयलो पडलेलो आहा आनी पुराय म्हापसान पळयत जाल्यार सगळे कडेन उदक भरलेलें आहा. ही काम प्री मॉन्सुना पयलीं जावंक जाय आसली ती थेट रितसर प्रमाणे जावंक ना. पूण हो तो म्हणो हालींच पडला तो. इतके दिसान नासलेलो. आतां 4-5 दीस जाले म्हाका दिसता पडला तो. इतके दिसान नासलो. अच्छा सो तुमचें आतां मत कितें जावंक जाय हेजेर? म्हणजे सारकें करूंक जाय न्हू. हे केदो व्हडलो म्हणो पडला म्हणटकीर गाडयो भितर वयता आनी पडोंक जाता हांगा. केन्ना अपघात जावंक शकता. जावंक जाताना. आयज 4:30-5 पावस सुरवात जालो. आयज तुमी हे म्हापशाक जशी पयले आसतले हे आमचे आयज मामलेदार ऑफिस कलेक्टर हे ऑफिस हांगा नुस्त्याचें मार्केट आमचें आसा आनी हे मरण आनी अजून व्हडल्यो बिल्डींग आसा ते मॉल्स आहा हांगासर आनी आयज हांगा सांगपाचें प्रकार अशें आसा की जितली आमची आयज इतली मुन्सिपाल्टी म्हापशाची जी आसा पळय सांगपाक पासून लज दिसता. कित्याक तेंच्यांनी काम केलें म्हणटात ते तुमी कितें काम केलात तुम्ही पळयल्यात तरी आयज हे चेअरपर्सन जाल्यार चेअरपर्सन झगडटा ते खुर्चेक लागून आयज भितून 2 शॉपां आसली ह्या शॉपाचेर उदीक गेलें 5 सुमार. तर हो जो गटार आसा तुमकां दाखयता हांगा फुडें तुमी दाखयता हांगासर हेजें तोंड आहे गटाराचें. ते गटार जेन्ना गेल्या वर्सा साफ केल्लें तेज्या पयलीं वर्सा तेजे पर्यंत केन्ना गटार साफ करूंक ना. ती माती आहा ती काडून तेजे थंयच दवरली आनी हांगासर हे चॉकअप जावन हांगासर अख्खें उदीक भरलेलें उदक. उदीक भरून सगळे हांगासर सगळे उदीक भितून हांगा तुंबलेले. पण हांव म्हणटा कितें आयज सरकारचे जे आमचे कर्मचारी आसात व्हडले व्हडले ऑफिसर आसा तांकां मातूय दिसोंक ना काय. तेंच्यो गाडी वता तांकां मातूय दिसोंक ना. हो एक गाडी येयली हांगा हे एक चंबर ह्या चंबरान मागीर गाडी पडली. पण इतके हे जावन हलगर्जीपणाची म्युन्सिपाल्टी जी आसा आयज हे म्युन्सिपाल्टी अशी लज दिसता की हांकां लज काडून हांकां गळ्यान व्हाणे घालपाच्यो. जे आयज गटार तुंबलेले म्हणटात आमी साफ केले म्हणटात. इतके पयशे केले खर्च केलो म्हणटा पळय ज्या टायमार पुर्तुगेज तेंपाचेर 80 सेंटीमिटरचो गटार जो आसलो रुंदी आयज तेजी 50 जाली आनी काही मार्केटा भितर 30 सेंटीमिटर जाल्ली आहा आनी त्योच लादी तेजेर घालून आमी काम केलें म्हणटात. तर हे काम जर केल्लें आसता तर हे उदीक अशें रस्त्याक तुंबता कशें कितें ह्या म्युन्सिपाल्टीक आयज ते चिंततात की आमी अख्ख्या म्हापशा पार्किंग करतले इनकम करतले जोडटले हे चोरपा खातीर. गेल्या लॉकडावनात असो सॉपर टॅक्स काडलो ते 27 लाख तेंच्यांनी खाल्ले. आयज सॉपर टॅक्स पयशे जायना म्हणून तेंच्यांनी केले ते स्वता सोंपा घेतात टेंडर वाडोवन दवरतात. पण हांव म्हणटा तुका कमिशना खातीर काम करपाचें आसा तर हे अशें काम कितें जाता पाडो ना पाड न्हू. तुमी रिजायन घरा बसात कोणाक दुसऱ्याक करूं न्ही. बोले हांकां मानधन जाय